माय मोगाचो येवकार हांव जवाहर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. 2024 वर्साची उत्तर गोंयांतल्यान निमणी वेंचणूक वळेरी उजवाडाक. सगळ्या राजकीय पक्षांक वाटल्यो प्रती. 19 मतदारसंघांत 5,44,548 पात्र मतदारांचो आस्पाव. शेनवारा कांय वाठारांनी पडो येता पावस. 7 जानेवारी सावन परत सुकें हवामान. हवामान विभागाचो अदमास. गोंयांत 25 युनिट आनी ताचे वयल्या वेपारी निवासी घर सोसायटींक घरांत पॅरामेडिक्स दवरप करतले सक्तीचे. पॅरामेडिक्स ना जाल्यार मेळचे ना रावपाचे प्रमाणपत्र, सांगले भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. उत्तर गोंयांतली 2024 वर्साची निमणी वेंचणूक वळेरी शुक्रारा उजवाडाक येयली. सगळ्या राजकीय पक्षांक तेच्यो प्रती वाटल्यो. वेंचणूक वळेरेंत 19 मतदारसंघांनी वाटिल्ल्या 5,44,548 पात्र मतदारांचो आस्पाव आसा. वैविध्यपूर्ण मतदारांत 2,64,103 दादले मतदार, 2,80,442 बायलां मतदार आनी 3 ट्रान्सजेंडर मतदारांचो आस्पाव आसा. विशेष म्हळ्यार 18 ते 19 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यांचो आंकडो 10,130 पात्र मतदार म्हण आसा. अतिरिक्त जिल्लोधिकारी रोहित कदमान सर्व समावेशक वेंचणूक पद्दतीच्या म्हत्वाचेर भर दिलो आनी नव्या मतदारांक नोंदणी करून मतदारांचो हक्क वापरपाक प्रोत्साहन दिले. So basically, as you all know that this year is the election year of the parliamentary constituencies, and as per rule, today we were supposed to publish the final mother roll, basically what we call. Today we are publishing it, and as per the ECS directions, we are also handing over free copies to all the registered political parties. So कशें आसता पळय, there is form 6, form 7, form 8. तुका समज नवी अजून एडिशन्स करपाक जाता, तशें काय की हें जाता की तुका एडिशन्स करपाक मेळना अशें काय ना. सो न्यू वोटर्स कॅन ऑलवेज एनरोल इट इन फॉर्म 6. ओके, हां. सो आय टेल यू, फॉर्म 7 दे कॅन ऑल्सो फॉर डिलिशन्स कॅन बी यूज्ड, अँड फॉर 8 तुमके करेक्शनाक सुद्दां यूज करपाक जाता, काय प्रॉब्लेम ना. ओके, सो कंटिन्युअस प्रोसिजर विल बी देर. दीस इज जस्ट कितें आसा, एवरी इयर जो स्टार्टिंग ऑफ द जानेवारी यू पब्लिश वन मदर रोल. ओके, तेजेर समरी रिव्हिजन आमची आतांच काबार जाल्ली तेजेर. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी सानिका नागवेकार. गोंयांत 25 युनिट आनी तेच्या वयर आसलेल्या वेपारी निवासी घर सोसायटींक घरांत पॅरामेडिक्स दवरप सक्तीचें करतले. पॅरामेडिक्स ना जाल्यार राबित्याचे प्रमाणपत्र दिवचे नात, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगला. पळयात पुराय बातमी. Huge communities. We are talking about huge communities. Let us make a start. No? Let us make a start. Everywhere if you tell me whole state of Goa you do, it doesn't become. I'm doing for the whole state of Goa only. Wherever there are buildings, units about 25, or there are huge villa complexes. It is necessary that it is there. Now tell me something. Even in the villages, even in rural, we don't call this. Goa is a very semi-urbanized area. Our villages are not like the villages in other parts of the country. But when you go, even if you go to Bicholim, you go to Sanklim, today you find huge buildings coming up. People want, the lifestyle of the people is changing. You go and have a look at it, everything is changing. So ultimately you need to see how to move forward. And also second thing is that it is in the benefit and the interest of the people. How much does it come if there are 25 units or there are 30 units? How much does it come to hire one paramedic? Hardly anything. It will come to hardly 400-500 rupees per month, or less than that also per person per contribution. आमका लोकांचे जीवन कशे आमी सुरक्षित दवरू शकता हेजेर आमकां लक्ष दवरपाची गरज आसा. सीपीआराचो व्हिडिओ आमी केल्लो आसा. सीपीआराचो व्हिडिओ तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी आमच्या ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां पावयतले, योग्य तरे माध्यमांतल्यान आमी ते प्रोसेस करपाचो आनी प्रोजेक्ट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. त्याच बरोबर 108च्या माध्यमांतल्यान 16 वर्साचे वयर जे भुरगे कॉलेजीन आनी जे शिकतात तांकां बी ट्रेनिंग दिवपाचें काम आमी चालू करतले. त्याच बरोबर सेल्फ हेल्प ग्रुप अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा त्यांचे कडेन टाय अप करून थ्रू WCDM ऑर एनी अदर एजन्सी वी वील ट्राय टू सी. आमी प्रयत्न आमचो आसतलो की तांकां ह्यो सगळ्यो गोष्टी फुडें व्हरपाक आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. घेऊ एक ल्हानसो विसव.
विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकारी मुळावी शाळेची बांदावळ आनी सुविधांचेर जायते फावट प्रश्न उपरासलेत, पूण सरकार नव्यो येवजणो आनी उदरगतीचे यत्न करता अशें मंत्री सांगतात. प्रियोळ मतदारसंघात आर्ल केरी सरकारी मुळावी शाळेची पुनर्बांधणी जावपाची आसा. फेब्रुवारीत पुराय सुविधा असलेले शाळेत प्रवेश जातलो अशें गोविंद गावडेन सांगलें. पळयात कृष्ण नायकाचो रिपोर्ट. पिरोळ कॉन्स्टिट्यूच्या आल्ला एक नवीन शाळा बांदपाचो हांगा प्रकल्प चलता आणि ही नवीन शाळा म्हटल्यार एक मॉडर्न एक मिनी थिएटर म्हटल्यार जाता अशी शाळा हांगा जाता. ह्या शाळेंत सगळे तरेचे जे मिनी थिएटर जे आसता तशें हांगा सोय केल्ली आसा आनी हांगा भुरग्यांक एक बरे तरेचे शिक्षण एक आधुनीक टायप शिक्षण दिवपाचे हांगा एक आमदारान बरे एक कश्ट घेतलेले आसा. तशेंच हांगा एक तांच्या भुरग्यां खातीर एक ल्हान गार्डन तशेंच टॉय लायब्ररी अशें ताणें हांगा एक मेन्शन केल्लें आसा हांगा जातलें म्हणून. आनी जशी बालभवनां जशी शिकयता तशेंच हांगा शिकोवपाचें हे शाळेंत एक मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी यूज करून सगळे हांगा ताणें एक बरें मॉडर्न स्कूल हांगा एक केल्लें आसा. प्रियोळ मतदारसंघात आर्लकेरी सरकारी मुळावी शाळा फेब्रुवारीत पुराय सुविधांसयत सुरू जातली. शाळेत संगीत, डान्स, खेळणी, वाचप घर सगळे तरेच्यो आधुनीक सुविधा मेळटल्यो. मंत्री गोविंद गावडेन सरकारी अधिकारी आनी PTA सयत हे सुवातेची पळोवणी केली. फेब्रुवारीत पूर्ण सुविधा आशिल्ले शाळेत प्रवेश करतले अशें उतर गोविंद गावडेन दिला. आज गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल सरकारी प्राथमिक शाळा आर्ला केरी एक नवी इमारत आशिल्ली शाळा मोडून आज नवी इमारतचे आज काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें आसा. जानेवारी एंड म्हणल्यार हे सगळें काम पूर्ण जातलें आनी फेब्रुवारीक आमी एखादे वेळ ह्या शाळेचें लोकार्पण आमी करपाचें ठरलेलें आसा. ह्या शाळेचे विशयी जर म्हाका दिसता गोंयांतली ही एक पयली अशी शाळा आसा जेका आमी MP थिएटर ह्यो एका संकल्पनेंतल्यान हो सगळो आमी परिसर आज डेव्हलप केल्लो आसा. ताका मदीं जर आमी कशें आसा जाल्यार राजांगणा टायपा सारकें आमी ताका एक भोंवतणी आमी ताका एक स्वरूप दिल्लें आहा. ताका एंटीक आमी तो फील जो येवपाक जाय तो काही गोश्टी दिल्लो आसा. ह्या शाळेन भितर आमची बालवाडी त्याच बरोबर तांच्या बालवाडी खातीर लागणारें जें आमचें जें किचन जाय तेवूय सगळें हांगसर आमी प्रोविजन केल्लें आसा. वयर आमी एक सभागृह केल्लो आसा. इंटेन्शन आसा एक बालभवन हाडपाचें. इंटेन्शन आसा एक टॉय लायब्ररी आमी ओपन करपाचें आनी इंटेन्शन आसा आमकां वेगळे वेगळे बालभवनाच्या अंतर्गत म्युजीक क्लासीस म्हणू नाकात, भजन म्हणू नाकात आनी बारीकसो जर आमकां जर हें जर जालो जाल्यार तातूंत भितर एक लायब्ररीचो सेटअप करपाचो आमचो बारीकसो विचार आसा. टॉय लायब्ररी म्हणिल्लें आसात पूण फोकस वील बी ऑन द टॉय लायब्ररी आनी त्या तरेन ह्या शाळेचें आज डिजायन केल्लें आसात. आमचे कन्सल्टंट आनी GSIDच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे काही गोष्टी आमी आज पूर्वत्वा कडेन व्हरपा खातीर आमी आयिल्ले आसा. मुखार एक स्टेज आसतली. स्टेज आमी डिस्मेंटल माध्यमांतल्यान आमी करतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. गळ्यावर उदक पावला. स्मार्ट सिटीचे काम करपी कंत्राटदार आणि सगळ्या संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आम आदमी पार्टी आणि TMCन आयज पणजे पुलिशेंत रितसर कागाळी नोंदयल्यात. FIR रजिस्टर करून सगळ्यांचेर खर कारवाय करात दोनूय पक्षांनी मागला. एका कॉन्ट्रॅक्टर जो सरकारचो सगळ्यांत ज्येश्ठ जावूं असो म्हाका म्हणून दिसता. कारण हाजे पेक्षा व्हडलो जावं आमी पळोवना सरकाराचो. कारण ज्या तरेन ताका लिबर्टीज मेळटा तेन्ना द FIR हॅज बीन फायल्ड. We have requested PI in charge of Panje police station to register an FIR and register a complaint. तुम्ही जर आज पळयता की ज्या पद्दतीन एक काम चलता सेफ्टी मेजर्स एब्सोल्युटली झिरो म्हणजे कितेंच सेफ्टी मेजर ना. हो सरकार व्हडली व्हडली बातां मारता म्हणजे एडवान्स टेक्नॉलॉजीची भाशा उलयता आनी खंयची भाशा उलयता. अरे आज जगान इतकी टेक्नॉलॉजी आयिल्ली आसा की तुमी ह्या टेक्नॉलॉजीचो वापर करून ही जी कामां आसा ती फास्ट म्हणजे स्पिडीन कंप्लीट करूं शकता. पूण तुमी आज पळयता की पणजेची दुर्दशा करून उडयल्ली आसा. पणजे वर्साचे सुरवेक स्मार्ट सिटीच्या रस्तो कामान एका तरणाट्याचो बळी घेतलो. बळी घेवनय पुलीस यंत्रणा सुस्त. ऑथॉरिटी कंत्राटदाराक राखण दिता अशें म्हणत आपान सगळ्यांक बुद्ध शिकोवपाचें थारायला. तांणी पणजे पुलिशेंत कंत्राटदारा सयत संबंधित सगळ्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांविरोधात कागाळ दाखल केल्या. कन्स्ट्रक्शन पंजीम स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जी सुडा
मागीर CCP आणि PWD हांचेर एक जॉयंट कंप्लेंट फायल केल्या रिगार्डिंग स्मार्ट सिटी वर्क्स. वेगवेगळे इन्सिडंट आमी सायट केल्या, आमी फोटोय दाखयल्या की पणजेन आज परिस्थिती कशी आसा. आमकां खबर आसा की 31 तारखेच्या रातचो कळणकर हो भुरगो मरण आयलो ताका, कारण एक ओपन डिचान तो पडलो स्मार्ट सिटी वर्क काम करतालो तातूंत भितर. हाजे पयलीं आमी पळयला रायबंद्रा एक तांचोच वर्कमॅन माती कोसळून मेल्लो. आमी पणजेन दीस रात एक्सिडेंट पळयता. म्हाका दिसता 100-150 तरी ट्रक पळतले आसतले. आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब वाल्मिकी वेगवेगळ्या तरेन पणजेन कितें चल्लां तें दाखयता. आमी वेगवेगळ्या तरेन पणजेची घाणेरडेपणां चल्ल्या ती दाखयता. प्रत्येक जाण ओगी आसा आनी हे क्रिमिनल ऑफेन्स आसतनाय देर वॉज नो एक्शन कमींग फोर्थ फ्रॉम पुलीस. आनी ऑथॉरिटीज म्हणटाले आमी इन्क्वायरी करता म्हणून, पण FIR नासतना इन्क्वायरी कशी करता हो एक प्रश्न आशिल्लो. म्हणून आमी आज एक फॉर्मल कंप्लेंट फायल केल्या, पर्टिक्युलरली नेमिंग दी कॉन्ट्रॅक्टर मिस्टर अद्वैत बाकिया कंस्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड, हिज डायरेक्टर्स, हिज ऑफिशियल्स, एनी अदर गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स हू आर टर्निंग अ ब्लायंड आय. आमी आज पुलिसांक सांगला की नॉट जस्ट क्रिमिनल ऑफेन्स in respect to the death of youth which has caused, that has to be looked into. आमी आज हे सांगला की जे कंस्ट्रक्शन चल्ला तातूंत भितर जर करप्शन जे चल्ला ताजेरय ऑफेन्स रजिस्टर करचे, कारण खंयचोच कॉन्ट्रॅक्टर इतलो लिबर्टी आसतना काम करना. अशी लिबर्टीज रोज सदांच ताजेर कितें जायत आसता, इन्सिडेंट जायत आसता, पूण खंयचीच ऑथॉरिटी त्यार कांय एक्शन घेना. हाजो अर्थ खंयच्यान तरी there is illegal gratification which is being passed on by this contractor to these various authorities. So we have said that immediate action is required to be taken and FIR be registered under 304 of IPC for deliberate death. Actually it is, we call it deliberate death, nothing short of murder. आणि जे पयशे एक्सचेंज जाले आसतले ताका लागून ताका जाय तशें करपाक आज पणजेन दिला. आज आमी पणजेन पळयल्या फाटल्या दिसांनी टार केल्ले चकचकीत रोड भितर गेल्यात, तातूंत गाडयो पडून एक्सिडेंट जाता. फाटल्या दिसांनी टार केल्ले रोड परत फोडल्यात, नवीं कामां करतात. हे ना गव्हर्मेंटाच्या बापायचे पयशे ना कॉन्ट्रॅक्टराच्या बापायचे पयशे, हे आमचे घामा काश्टाचे पयशे, आमच्या टॅक्सपेयरांचे पयशे, आमच्या लोकांचे पयशे. हे वाट लावपाक जबाबदार कोण? आणि हे जर जबाबदार आसा जाल्यार ती रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करची पडटली. आणि म्हणून आमी सांगला की FIR करून इन्व्हेस्टिगेशन करचें, कारण अजून पर्यंत ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर किंवा ऑफिशियलाचेर खंयच FIR रजिस्टर जाल्लो ना. बाब वाल्मिकी पणजे भर भोंवलो, आख्या पणजेचे ताणें ज्या जाग्यार अजुनूय जी घाण पसरयल्या ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान, अजुनूय जे नेग्लिजंट एक्ट केला, अजुनूय जे खड्डे ओपन दवरल्या, ते प्रत्येक जाग्याचेर वाल्मिकी बाब स्वता वचून ताणें ताजे फोटो काडल्या आनी तेय पुलिशेक आज आमी सबमीट केल्या की यू आर सेयिंग दॅट no action is required, certainly action is required to be taken against this contractor. Authorities तांकां शील्ड करता, authorities तांकां कित्या खातीर शील्ड करता हे म्हाका आनी तुका सांगपाची गरज ना आनी कोणूच जाप काडना. म्हणून आमी हो एक एफर्ट घेतला. वी वील ऑल्सो टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन. वी आर कन्सिडरिंग अदर लीगल प्रोबॅबिलिटीज ऑफ अप्रोचिंग appropriate authorities including the Honorable High Court of Bombay at Goa, because somebody has to be accountable, somebody has to be made accountable for what is happening in Panji and in Goa for sure. पणजेचो सर्वे केलो. वी हॅव टेकन फोटोग्राफ्स ऑफ साइट्स विच आर सो डेंजरस. जे मळ्यान तो भुरगो गेलो ताच्या पेक्षा डेंजरस साइट्स म्हळ्यार ओपन एक्सकवेशन विथ नो बॅरिकेडिंग, भितर ओपन सोर्यो आशिल्ल्यो, ओपन रिइन्फोर्समेंट, म्हणजे थंय कोण पडलो जाल्यार शुअर शॉट डेथ. अशा साइट्साचे आमी फोटो तांकां विथ द कंप्लेंट सबमीट केल्ले आसा आनी आमकां कॉन्फिडन्स आसा की PI हाजेर एक्शन घेतले. FIR मस्ट बी फायल्ड. TMC रस्तो अपघाताचे बाबतीत फुर्योज झाल्या. त्यांनी आम आदमी पार्टीचे वतीन पणजे पोलिसेत संबंधित खात्याच्या विरोधात कागाळ नोंदयल्या. पोलीस दबावाविने तपास करतले अशी आस्तही दवरल्या. ऐका TMCच्या वकिलाक. Today, on behalf of Mr. President Divalo, we have filed a complaint against the contractor of the smart city work for gross and criminal negligence on their part. Secondly, the Imagine Smart City Work Development Limited, the chief engineer, the PWD, and other authorities. Due to which a 21-year-old boy has lost his life due to negligence on their part, which there was no safety measure as mandated by the law not taken place. So that to ensure that the work at the workplace no incident such happens. So we urge the
Paranji police station, which is coming under this jurisdiction, to initiate swift and appropriate action against those people who are responsible for the death of a 21-year-old boy, and to prosecute them under section 304 of the IPC and other provisions of the Indian Penal Code, and to ensure that such incident doesn't occur in future. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवार बर्वे आणि संगीता ओली. डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोंय हे संस्थेची पत्रकार परिशद जाली. संजय स्कुलाचे व्यवस्थापकीय केंद्र 3 म्हयने उपरांतय सुरू जावंक नाशिल्ल्यान पालक आंदोलन करपाचे तयारीत रावल्यात. आक्षे कूड सापडिल्ल्या प्रकरणाचेर मॅजिस्ट्रेटान चवकशी करची, ते संबंधात उत्तर गोंयच्या कलेक्टराक निवेदन दितले, असोसिएशनाच्या अध्यक्षान सांगले. मजगती 6 जानेवारीक सकाळी आझाद मैदानाचेर पालकांचो मोर्चा जालो. They are saying is no places. The Sanjay School management is saying no places available. So we had sought an appointment with the Chief Minister about 15 days back. So he has not given appointment, and Minister Social Welfare also has not given appointment to the parents to address the issue. So initially where it was started? It was in the old SCRT building. So they have shifted from there now. They were told to shift. But they have not given new place. No, not given a new place, and that they were told to shift by the State Disability Commissioner in March 23. March 23 they were told to shift because the building was not safe. Okay, then in September that incident happened where the boy fell down from the balcony. Okay, and after that the classes were closed. So after that they have still not opened the classes. So if the Honorable CM does not intervene in the matter, I don't think there is going to be a solution to the issue. Why Sanjay School comes in picture for this? The vocational centers of Sanjay School, no? So they have put it there. Now they want to return back there. No, they don't want to return back there. They want to return over there, but that building is already declared unsafe. Okay, so they have to find new premises, which they are not able to find after going to various departments. So the Honorable Chief Minister has to intervene in the matter. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांव नगरपालिकेची कार्निवल आणि शिगमो समिती काडपा संबंधात बसका जाली. कार्निवालाची कमिटी हाची पयली काडली ना, त्याची गरजय ना अशें कावन्सिलर घनश्याम शिरोडकारान सांगले. मडगांव पालिका मंडळाची नगरपालिकेन कार्निवाल आणि शिगमो मनोवपा खातीर समिती स्थापन काडपाचो निर्णय घेवपा खातीर आणि कार्निवाल आणि शिगम्याच्या चित्ररथाच्या मार्गाविशीं निर्णय घेवपा खातीर खासा बसका जाली. कांय जाणांनी विरोध केलो. तशेंच डेटा एंट्री ऑपरेटराचो करार फुडल्या 6 म्हयन्यां खातीर वाडोवपाचोय निर्णय घेतलो. काउन्सिल मिटिंगेक युनिवर्स डिसिजन जाला की कार्निवलाची कमिटी आणि शिगम्याची कमिटी करपाची टोटल ऑथॉरिटी चेअरपर्सन आता सगळ्या काउन्सिलान दिल्ले कडेन आसा. इट इज युनिवर्स डिसिजन ऑफ ऑल द काउन्सिल. आणि दुसरो आमी रूट जो आसा हो परमनंट रूट केल्ले कडेन आसा, जो होली स्ट्रीट टू म्युनिसिपल स्क्वेअर इज रूट फॉर शिगमो परेड आणि काउन्सिल परेड परमनंट रूट. हातून आनी मुखार आनी कांय बदल जावचे ना. इट इज अ परमनंट रूट फॉर पयलींचो ट्रेडिशनल लास्ट इयर केलो तोच रूट. आणि दुसरी चवथो आशिल्लो आमचो एक जे 10 डेटा एंट्री ऑपरेटर आमी घेतिल्ले कडेन आतां बरी काम करता अशें म्हणून. सो आनीक आमचे न्यू रिक्रुटमेंटूय जालो ना, म्हणजे केन्ना जाता तो पर्यंत आमी तांकां घेवपाचें परत ते कंटिन्यू करपाचें म्हणून तेंय डिसिजन जालें कडेन. तेज युनिवर्सली पास. सो 4 डिसिजनाक युनिवर्सली पास. हिस्ट्री ऑफ मारगांव म्युनिसिपालिटी council has authorized the chairperson for the presidency of a carnival. This is not fair. So far till today, only even in this council before 2 years before, the councillors have elected the president of the carnival. So this is the problem. This is how the municipality is functioning. I strongly object to that. It is the councillors who have to elect the president of the carnival. Shigmo is the prerogative of the chairperson, because he is the ex-officer chairman for that there also. So there are 2 more committees which are already registered. So he should do them, authorize them. This is what I have to say.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. रोजमन क्रूज स्पोर्ट्स क्लब नागवा वेर्णान डॉन बॉस्को ऑरेटरी फातोर्डाक टाय ब्रेकरात 4 विरोधात 2 गोल फरकांनी हारायलो. सरकारी मुळावे शाळेच्या खेळामळार ही फुटबॉल सर्त जाली. 7 जानेवारीक UCT ट्रॉफी इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे फायनलीत रोजमन क्रूज स्पोर्ट्स क्लब नागवा वेर्णा पंगड गिरदोळी क्लबा आड खेळटलो. रॉमी फेरावान मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार रोजमन क्रूज नागवा स्पोर्ट्स वेर्णाच्या एंड्र्यू जॉनाक भेटयलो. पळयात काय खीण. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. आणि वेध हवामानाचो शेनवारा कांय वाठारांनी पावस पडूं येता. मळबात कुपांय दिश्टी पडटली, पूण 7 जानेवारी सावन परत सुके हवामान अनुभवपाक मेळटले. फुडल्या सप्तकात दव आनी धुके पडटले. प्रवाशांनी जतनाय घेवची, हवामान विभागाची सुचोवणी. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.